फाटल्या 5 वर्सां दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फोंड्या आनी सावर्डे म्हालात कांयच कामां केल्लीं ना म्हणून ताका फोंड्या आनी सावर्डे कोण वळखना अशी टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। काँग्रेस फुडारी आपल्या कार्यकर्त्यांक मान दिनात म्हणून काँग्रेस कार्यकर्ते काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपात येतात असो तोमणो लेगीत मुखेलमंत्र्यान मारलो। जनतेन काँग्रेसीक मतां कित्याक मारची असोय प्रश्न मुख्यमंत्र्यान संकल्पपत्र अभियाना वेळार फोंड्या आनी सावर्डे मतदारसंघात गेल्ल्या वेळार विचारलो। आणि तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की सगळी सजेशन्स तुम्ही दिवची। तुम्ही मुद्दामून सार्दीन केन्ना आयला म्हणून याद जाता? फाटल्या 5 वर्सांक सार्दीन केन्ना आयला ना? म्हाजें चुकलें, हांवें विचारूंक जाय आसलो खासदार कोण जाय म्हणून। खरें म्हणजे हांवें विचारत थोडे जाण अजूनय नरेंद्रूच म्हणून सांगतात, कारण तेच्या मदीं कोण जाला तो कोणाक यादूच ना। आनी विशेश करून आमकां फोंड्याकारांक तरी याद ना, कारण फोंड्याकारांनी सार्दिनाक केन्ना पळयलोच ना। कसलो सार्दिना आतां तो खूब जाणटो जाला, मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना म्हाका पयरूच मेळ्ळो। ओके, त्या खातीर सार्दिनाची कोणाकूच याद ना। तेणी कितें फोंड्यांत 5 वर्सांक प्रकल्प केलो? आयज पर्यंत खंयच्याच सरकारान गॅरंटी दिल्ली जाल्यार म्हाका सांगची। काँग्रेसच्या सरकारान तरी गॅरंटी दिल्ली? काँग्रेसच्या सरकारान कसलीच गॅरंटी दिवंक ना म्हणून बाब प्रवीण नायक आमच्या बरोबर आयले। हांव तेंचें अभिनंदन करता फाटल्या फावटी। तांकांय कळ्ळें की काँग्रेसीचें कांय धड ना म्हणून, कारण जो काँग्रेसीचो लिडरूच थंय भोंवता आसतना कुत्र्यांक घेवन भोंवता। तुमी फोटो पळयला तो? तेजो आतां तें भारत जोडो कितें तरी एक यात्रा काडला, एक कुत्रो गाडयेन, एक गाडयेन आपूण आनी 2-3 जाण अशे ताका ते बॉडीगार्ड आसतात पळय ते। एक तुमकां मुद्दाम पळयला बिस्कीट काडली आनी कुत्र्याक दिली। कुत्र्याक बिस्कीट आवडली ना, कोणी हें कितें खावंक ना, तीच बिस्कीट काडून आपल्या कार्यकर्त्याक दिली। ही परिस्थिती काँग्रेसची आसा। कार्यकर्त्याक थंयसर मान ना, लोकांचें तर सोडूनच दियात, म्हणजे लोकांक तर कोण विचारत ना। आनी हे सगळें पटल्या उपरांत माननीय बाब प्रवीण नायक हाका पटलें, देशाचो नेता एकूच कोण? मोदीजी। फाटले फावटी हांव सावर्ड्या येयलो तेन्ना विचारतालो सार्दी जाल्या तेन्ना येयला काय म्हणून। हांवें थोड्याक घेतलो खासदार कोण काय म्हणून, थोड्यांनी म्हाका सांगलें तरी सावयकरच म्हणून, कारण तो आसलो तेन्ना याद आसा। तेज्या उपरांत कोण जालो हो यादूच ना आमकां, कारण आमी तेका केन्ना पळोवंकूच ना। पळयला केन्ना? हय मला पळयला रे? ना, तो आमच्या सावर्ड्यान केन्ना दिसोंकूच ना। ओके, स्कीम जर सोड तो केन्नाच दिसोंक ना। मागीर सावर्ड्याकारांनी कित्याक मतां मारची? हांव विचारता तें हें, सावर्ड्याकारांनी काँग्रेसीच्या हातीचेर मत मारचें कित्याक? म्हाका सांगचें कोणीचें। कोणाच्या घरात फाटल्या 10 वर्सांक काँग्रेसचो कार्यकर्तो गेला? खंयचो फॉर्म घेवन गेला? कोणाचो फॉर्म भरला? कितें केला तेंच्यांनी? हांव म्हणटा बाकीच्या खातीर सोड, आमच्या खातीर कितें केला जाल्यार सांगात। अरे जेन्ना कोविडात लोकांच्या घरात काय मेळत असले तेन्ना सगळे घेऊन गेले आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरात गेले। ताच्या 10 वाजता पंचायतीन गेलो तेन्ना तो गेलो, बालाजी गेलो, हांगा काँग्रेसवाले कोण येवंक ना आनी फक्त मतां मागपाक येतात। अरे 10 वर्साच्या कार्यकाळात मनीस आसा काय ना हो सुद्धा पळोवपाक कोण येवंक ना। अरे आम्ही सांगता आज प्रत्येकाची काळजी, प्रत्येकाच्या घरात वाईट प्रसंग झाला जाल्यारय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो गेला आणि बऱ्या प्रसंगाक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो गेला।